दिव्यवाणी 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 देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाद्वारे आमी सर सांगाता मेळ्ळ्या पळोवंक मोगाचें न्हू देवाची कृपास आमकां सांगाता मेळयता आमी दुसऱ्या दुसऱ्या घरांनी दुसऱ्या दुसऱ्या कुडांनी दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार आमी आसल्या तरी देवाची कृपा आमकां सांगाता मेळयता हो वेळ मागण्यांत आमी करशीया दिव्य वाणी दैवीक ताळो दैवीक आवाज दैवीक संदेश आमी आयकुया त्या संदेशांतय आमी देवाची विशेष कृपा जोडून घेवया देखून एक ल्हानशा गिताद्वारे ह्या मागण्याची विधी आमी आरंभ करता आसतना एक घडीभर आमी दोळे धांपया दैवी काकुतीच्या जेजूचें दर्शन आमी घेवया दैवी काकुतीच्या जेजूच्या खडवळाच्या घायातावन रगत आनी उदक भायर सरता देवाची काकूत देवाचें बोगसाणें आमचे थंय वळोन येता आसतना ताचें आशिर्वाद ताचें बेसांव पवित्र आत्म्याचो अभिशेकी आमी अनुभव करया जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता पळय बोमगळा जेजू तूं आमकां आपयताय तुज्या गोपांत तुज्या वेंगेंत तुज्या हाजरपणांत तुज्या उस्क्यार तुज्या पांयां तळा रावंक कित्याक तुज्या गोपांत आसा आमकां बुजावण तुज्या गोपांत आसा आमकां बोगसाणें तुज्या गोपांत आसा आमकां आशिर्वाद बेसांव बरी भलायकी शांती समाधान दादोसकाय जिविताची भरती आनी हर एक आमच्या गरजांक तूं पावताय देखून समया जेजू हे दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाद्वारे मागण्याचे हे कार्यक्रम पळयतल्या हर एका वीक्षकाचेर आनी मागणी करतल्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल तुजो अनुभव आमी जोडिशें कर आनी ह्या तुज्या अनुभवा सवें ह्या संवसारांत आमकां आसल्या सर गरजांनी तूं आमकां पाव हे आमी मागता जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन भोव मोगाचें न्हू आतां आमी सा मातेवाच्या वांजेलांतावन देवाचें उतर आमी आयकुया मातेवाचो वांजेल आवस्वर 8 16 आनी 17 बोड मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्सेस 16 and 17 सांज जातच जायत्या देंवसार लागलेल्या जाणांक लोकान जेजू सरशीं हाडली आपल्या एकाच उतरान ताणें देंवसारांक धांवडयलें आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केलें अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगलेलें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडा ताणें व्हावयली भोव मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडा सगळ्या संवसाराक विस्तारल्या सबार जाणांनी म्हाका विचारलेले आसा सवाल फादर ही पिडा गूण जायना गी ही पिडा कित्याक गूण जायना सोमी जेजू ही पिडा गूण करूंक शकता गी देव ही पिडा गूण करूंक शकता गी देवान ही पिडा कित्याक दिल्या आनी हे सवाल म्हाकाय भोगला सबार पिडा गूण जातात तरी ही कोरोना व्हायरस पिडा गूण जायना गी हे पिडा देवाच्यान रावोंक जायना गी विस्तारान अशें लोकांक कस संकस येनाशें मोगाचें न्हू आमी जाणा जावया समया जेजू थंय सर पिडा गूण जातात समी जेजू सर करूंक शकता सो सर पदवेदार सर सत्यवंत हर एक पिडा जेजू गूण करूंक शकता आनी कोरोना व्हायरस पिडाय जेजू गूण करूंक शकता कोरोना व्हायरस पिडा जेजू कशें गूण करूंक शकता मोगाचें आमी जाणा पिडा कशें धाकटेर गूण करतात वखद दिवन गूण करतात कितें वखद दितात कितें पियोंक दितात या कितेंय खावंक दितात टॅबलेट्सां या कोणी दुसरे संगती खावंक दितात आनी इंजेक्शन दितात या ऑपरेशन करतात विविध चिकित्सेद्वारे ह्या चिकित्सेक वापरचे वस्तू खंय जावन येतात होय आमी म्हणटा ते केमिकल्स सांगाता घालून वखदां तयार करतात
हे केमिकल्स मातयेंत आसात, फातरांनी आसात, गुड्यार आसात, दोंगरांत आसात, उदकाच्या तळांत आसात, दर्यांत आसात. ही केमिकल्स सांगात घालतात दाखतेर या संशोधक, ते विज्ञानी वा रुखार असल्या फळांत या त्या फुलांत या झाडांत झाडाच्या त्या कातीत त्या झाडांच्या पाळांत विविध संगतीत गुण करची ती वखदां तयार करतात. खंयचोय दाखतेर, खंयचोय विज्ञानी, खंयचोय संशोधक वखद रचन करूंक शकना. संशोधन करून दुसऱ्या वस्तूंत करूंक तो शकता मात्र. तर ह्या वस्तूंतय ती गुण करची सकत खंय येता. आमी वाचता कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत पयल्या वस्वरांत 17व्या बळीर Colossians chapter 1 verse 17. सर रचना जावचे पयले सोमी जेजू आसलो. सर वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. तसो अर्थ कितें? सोम्या जेजू थंय देवान सर संगती रचल्यो. म्हणजे सर संगती थंय आजची पिढा गुण करची सकत जेजू मारिफाती आयली. खंयच्याय वस्तूंत गुण करची सकत आसा एकलो ह्या साक आंध्र प्रदेशांत वखदां दिता आमचो येसुडीचो पाद्र्या फादर फेलिक्स रोच म्हणून. ताचें चिंतप आनी ताची सांगणी जावन आसा. जर तर एका जाग्यार एक पिढा आयली, त्या जाग्याच्या भोंवतणी सड्ड म्हळ्यार 100 मीटर या 1 किलोमीटर भितर त्या पिढेक वखा ती खंय ना जाल्यार खंयसर आसा. पात्रांत जावन, मातयेंत जावन, रुखांत जावन, त्याच्या पाळांत जावन, फळांनी जावन दी, फुलांनी जावन दी, खंयसर ती वखद आसा. मनशान सोदून काडूंक मात्र तें तितलें सुलाभ न्ही. सोदून काडी जाय आनी वखद थंयसर आसा. पिढा देवान दिला तर ती गुण करची सकत थंयसर आसा. आमी वाचता जुवांवच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत पयल्या वडीरतावन वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो. शब्द देवासय आसलो आनी शब्दच देव जावन आसलो. दुसरी वळ म्हणटा वेळा काळा पुर्वीच तो देवासय आसलो. सर वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे वेणे आयिल्ली ना. हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू. दैवीक शब्द म्हळ्यार कोण? सोमी जेजू. लोगोस देवापाच्या गोपांत वेंगेन तो आसलो. तो वेळा काळा पुर्वी आसलो. तो देवच जावन आसलो. तो शब्द वेळा काळा पुर्वी देवासय आसलो. देवान सर वस्तू ताचे मारिफात रचन गेल्यो. सर वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. खंयच्याय वस्तू थंय आसची ती सकत आमी म्हणटा एनर्जी. त्या वस्तू थंय आसची गुण करची ती सकत ही सगळी सोम्या जेजू तावन आयल्या. त्याच दैवीक शब्दाक थंय मनशा कुळाक उजवाड मेळ्ळो. ह्या संवसारांत मनीस मात्र वखदां सोदून काडूंक शकता. आमी पळयता पेटे माजरां सयत तांकां उशारनांतल्या वचून तण खातात आनी कितेंय पालो खातात. पूण तांकां तांचे आमी कितें म्हणटा तांचे भितर तावन एक स्वभाव ते खायचे म्हणून. पूण मनशाक कळीत आसा खंयच्या झाडांत कसले गूण आसात गी म्हणून आनी खंयचें वखद बरें म्हणून सोदून काडचें असलें गिन्यान मनशाक आसा. त्या मनशा कुळाचो उजवाड कोणा तावन आयलो? सोम्या जेजू तावन मनशाक तो आयला. हे मोगाचें सत हांवें तुवें समजून घेजय. आमकां तें उगडापें जायजय. उत्पत्ती बुका गेल्या पयल्या वस्वरांत 11व्या वळीर तावन आमी वाचता. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 11 ऑनवर्ड्स. देवान म्हळें भूमी वनस्पती उत्पन्न करूं, सर जिनसाची बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली आनी सर जिनसांची बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. भोव मोगाचें न्हू. सर वनस्पती देवान सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय रचल्या. तर त्या वनस्पतींतय, रुखांतय, झाडांतय, फळांतय, पाळांतय जर तर गुण करची सकत आसा देवान ती रचल्या. जर तर एक पिढा आसा ती गुण करूंक देव शकता आनी ती गुण करची असली ती जाणवाय देव मनशाक दिता. देखून मनशान कितें करूंक जाय? मनशान देवा लागीं येवंक जाय आनी देवा थावन ती कृपा जोड दिवंक जाय. देखून खंयच्याय दाखतेर सांगूंक शकना हांवें पिढा गुण केली, म्हज्या वरवींच ती पिढा गुण जाली ना. देखून बरें जाणारी दाखतेर म्हणटात आय जस्ट क्युअर्ड द पेशंट बट हिलिंग कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. हांवें केवल त्या व्यक्तीक गुण करूंक वखद दिलें पूण नीज जावन गुण केलें देवानच. देखून मोगाचें न्हू. आमी देवा
लागीं येवची गरज आसा कित्याक देवाक सरसंगती साध्य आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलान 10व्या अवस्वरान 20 आनी 9 वळीर तावन 30 आनी 1 वळ पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 29 to 31 हांगासर समी जेजू म्हणटा एका पयशांक 2 गिरबोजे मेळटात न्ही त्या दाळाची एक पयशे म्हळ्यार आतां तुमी चिंती 100 या 50 रुपये 2 गिरबोजांक चड मोल ना जाल्यार तांच्या पैकी एक सयत देवा बापाची देवा बापान त्या येवजिल्ल्या शिवाय सकला पडना म्हळ्यार ती मरना तुम्ही कितल्याकी गिरबोजां प्रास चड मोलादीक तुमच्या माथ्याचे केस सयत मेजून दवरल्यात तर म्हाका न्हू ह्या कोरोना व्हायरस पिडा सगळ्या निसताना विस्तारतना हांवें तुवें भिवची कांय गरज ना हांवें तुवें कावजेची गरज ना कित्याक आमचो देव न्हिदवना आमचो देव दोळे नापिना आमचो देव निष्क्रिय जायना तो सदांच क्रिय आशिल तो ताच्या सिंहासनाचेर बसला ताच्या भुरग्यांचेर निरंतर तेजे दीस लावन आसा तुजेर म्हजेर सगळ्या मनशाकुळाचेर हर एकली ताका मोगाची दुबळी आनी ग्रेस्तां शिकलेलीं आनी शिकनातलीं हळ्ळ्यांत आसलीं या शारांत आसलीं सगळे रानांनी रावचे ते वानवासी मनीस सयत ताका मोगाचे तांकां सगळ्यांक तो राखता आनी सांबाळटा देखून किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 120 आनी 1 वस्वरांत पयल्या वळीर तावन साम 121 भोव अपुरबायेचें किर्तन भोव मोगाचें तुमी तोंडपाठ करूंक प्रयत्न करा ह्या किर्तनाच्या सुरवेर किर्तनकार कितें म्हणटा पर्वताचेर म्हजी दीस लायता कोणा तावन येता म्हजो आधार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो इस्रायल असो राखणो तो निदाना तो झेमेना तो तुका राखतलो तो तुका सांबाळटलो तूं भायर भितर वेताना तो तुका राखतलो आनी सांबाळटलो सर वायटांतलो तो तुका निवारतलो सर पिडे शिड्यांतलो तो तुका गुण करतलो मोगाचें न्ही आमी वाचया मात न्ही तोंडपाठ करया मात न्ही आमी बावार्थान पात येवया पर्वताचेर दीस लावची म्हणजे ह्या संवसारांत मनीस अंधविश्वास करतात बॉम्ब्या पुजा करतात माट मंत्रांनी पात येतात ह्या पितेसपणां आदारतात पूण आमी नीज देवा थंय मात्र पातयेचें आमी पर्वताचेर दीस लावंक वचना या कोणाचेर दीस लावंक वचना कोणाचेर पातयेवंक आमी वचना ह्या दाक्तेरांचेर ह्या विज्ञानीचेर ह्या बोळ आसल्या बोळवंतांचेर ह्या संवसारी जाणवाय आसल्यांचेर बगार आमी पातयेवचें सर्ग आनी संवसार आसलेल्या रचणाराचेर जर तर त्या देवाचेर आमी पातयेन दवरली त्या देवाची भुरगीं आमी जाल्या त्या देवाच्या हाजरपणांत आमी जियेल्या त्या देवातय आमी नितीवन जाल्या तेन्ना दाक्तेर आमची पिडा गूण करूंक शकतात वखदां सोदून काडटले वखद सोदून काडूंक शकतात नावार्दीक मनीस जाणवायेचे मनीस आमकां एक बरें मार्गदर्शन दिवंक शकतात देखून आमच्या जिवितांत देव भोव गरजेचो आनी उपरांत दाक्तेरी आमकां गरजेचे संशोधकी आमकां गरजेचे जाणवायेचे मनीस आमकां गरजेचे आमी वाचता रायांच्या 2ऱ्या बुकांत 5व्या वस्वरान आमी थंयसर नामान म्हणल्यार एका सेनापती विशयांत आमी आयकता आराम देशाच्या रायाचो सेनाधिपती जावन आसलो नामान आराम म्हळ्यार सिरियन ही म्हणटा आमी पुरातन काळार रायांच्या 2ऱ्या बुकाच्या काळार नामान सेनापती देवाच्या आशिर्वादाचेर आशिल्ल्यान जायत्या झुजांनी ह्या सिरियाच्या देशाक जैत देवान लाभयल्लें तशें म्हळ्यार देव मोगाच्या थोडे फावटी आमच्या दुस्मना मुखांतरी वावुरता आमी अशें सांगूंक जायना देव आमचो मात्र मोग करता आमच्या दुस्मनाचो द्वेश करता ना देव सगळ्या मनशांचो मोग करता देवाक कोण मानवता ताचेर देवाचें आशिर्वाद आसता थोडे फावटी देव थोड्या मनशांक तो वापरता ह्या सिरियाच्या नामानाक देवान वापरलें देखून सिरियाच्या रायाक इस्रायलाचेरय जैत लाभल्लें पूण आतां नामानाक एक कोड लागता तो ग्रेस्त मनीस सेनाधिपती रायाच्या रावळेरान ताका व्हड अधिकार आसलो पूण कोड ताका लागली मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत आमी पळयता सोबार जाण ग्रेस्त जातात संवसारी सर आशिर्वादान जोडटात पूण तांचे भितर एक ना जाल्यार एक पिडा तांकां दोसता देखून आमी पळयता ह्या कोरोना पिडे वेळार थोडी विचित्र घडितां सयत आमी आयकता तुमी आयकलां जावंक पुरो एकलो बिलियनेर म्हळ्यार करोडपती ग्रेस्त मनीस कोरोना पिडा विस्तारलेल्या वेळार ताका पिडा येवना ताच्या कुटुंबाच्या कोणाकी पिडा येवना ताका कांय लॉसय जावना जाल्यार दुसऱ्यांची पिडा पळोवन सो निराश जावन देदेस्पर जावन व्हडल्या माळयेर वयरतान उडोवन सकला पडून तो मेलो आनी थोडे ग्रेस्त मनीस जीव घात करून मेले आनी थोडे निराश जाल्यात देदेस्पर जाल्यात मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमकां एक पिडा कश्ट येतात आमकां एक हाचे द्वारे देवाक एक व्हरती येवजण आसा नामान पळया
ताका पीड आयली, ताच्या जिवितांत पीड आयल्यार देवाक तो मोगासो देखून, तो देवाचो भक्त देखून तो कितें करता, ताच्या घरा आसल्या ताच्या बायलेच्या कामागारांची उतरां आयकता, ताच्या बायलेची सेवा केण ताका म्हणटा, तूं जर तर सामारिया गेल्लोय जाल्यार थंयसर सामारियांत आसलेल्या प्रवाद्या लागीं गेल्लोय जाल्यार तो प्रवादी निजा खऱ्या देवाचो प्रवादी तो तुका गुण करता आसलो. आनी तक्षण मोगाचें आमी जाणाव नामान भायर सरून गेलो. मोगाचें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कशें आमकां येतलें आमी नेणाव. आनी विशेश जावन कोरोना व्हायरस ह्या पिडे वरवीं आमकां आमच्या घरा भितरच विचार केला. लॉकडावन म्हणटा आमी, या क्वॉरंटायन, फोर्सफूल क्वॉरंटायन या वॉलंटरी क्वॉरंटायन आमी भितर आसल्या वरवीं मोगाचें आमकां कांयच करूंक ना म्हण आमी चिंतचे नाका. ताच्या बदलाक आमी पवित्र पुस्तक वाचयेत. ह्या पवित्र पुस्तक वाचिना जाल्यार ध्यान करियेत, दोळे धांपून मागणें करियेत, आमच्या जिविता विशयान नियाळ करियेत. म्हज्या जिविताची वाट हांव कशें चलोवन आयलां आनी म्हजी जिविताची मुखली वाट कशी हांवें जियेत. आनी देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयतलो, नामाना लागीं देव उलयल्या प्रमाणे. आनी नामान गेलो, सामारियाक गेलो, थंयसर कार्मेल गुड्याच्या सकला तो उबो रावन एलिशाक तो उलो मारता. देवाच्या प्रवाद्या तो उलो मारता आसतना एलिशा प्रवादी आपल्या सेवका गेहाजी द्वारी नामाना सांगता, वच त्या जॉर्दान न्हंयत तूं 7 फावटी बुडोवन वयर ये. आनी मोगाचें न्हू, नामान आयकता, 7 फावटी बुडोवन वयर येता. आनी आमी जाणाव कित्याक देवाचे भक्त आमी जाणाव ती 7 महापातकां नामाना ती आसली. आनी एलिशाक दैवीक जाणवाय आसल्यान तें ताका कळीत जाता. आनी देखून नामान उदकांत 7 फावटी बुडोवन वयर आयलो म्हळ्यार ताचे थंय आसल्या 7 महापातकांत हांव तो मेकळो जालो. आनी ही 7 महापातकां आमी जाणाव. पयलें जावन आसा गर्व आनी हंकार आमचे थंय, हांवूच म्हणलें तसलें चिंतप. आनी दुसरें, आपले संवसारांत असले सर्व वस्तू म्हाका जाय, बऱ्यांतली बरी घरां, आस्त बदीक, भांगार दिरवें हें सगळें म्हाका जाय. आतां कोरोना ह्या व्हायरस पिडे वरवीं आमी जाणा जाल्यार हें भांगार दिरवें मोगाचें आमकां खंयच्याच पिडेतावन आमकां गूण करूंक शकना, आमकां राखूंक सांबाळूंक शकना. धरी मनशां थंय आसाय खंय एक आपलेश, ग्रीड म्हणटा आमी. आनी तिसरें जावन आसा काम आतुराय. मनीस चिंता केवल रक्तमासाचे वंदणीच जिविताचे होड, कुशलाय, संतोष, आनंद, मरणा उपरांत कांयच ना म्हण चिंतात. पूण मोगाचें देवाचे भक्त आमी जाणाव वयर आसा आमचें शाश्वत घर हें केवल क्षणीक मेलिरोद नम्मा मने एल्लिरोद सुम्मने. देखून काम आतुरायेंच आमी जिवंक जायना. आनी चवथें जावन आसा पोटार्थपण. थोड्यांक मोगाचें जिवितांत केवल खावचें, जेवचें, पियोवचें आनी कुडीची कुशलाय भोगूनच रावचें. आनी थोड्यांनी मोगाचें तें आळसाय, थोड्यांक आळसाय म्हळ्यार केदाळाय न्हिदोन रावचें. मोगाचें हो कोरोना व्हायरस पिडेच्या वेळार लॉकडावन म्हळ्यार केवल न्हिदच्या खातीर न्ही. मोगाचें केवल न्हिदोन वेळ पाड करच्या खातीर न्ही, केवल कूस परतून या थंयच भोवन वेळ पाड करचो न्ही. मोगाचें पवित्र पुस्तक वाचचें, बरें बूक वाचचें, सांता भक्तांची बूक वाचचें, ह्या बरीं कामां करचीं, एक ल्हानशें फुलांचें तोड करचें, ह्या तरकारेचें तोड करचें, रुखा झाडांक उदक घालचें. तें कांयच करूंक जायना जाल्यार मोगाचें घरांत बसून नवे नवे संगती शिकचे आनी देवाची वळख जावन घेवची. जायतीं कामां आमी करयेत मोगाचें. पूण आळसाय देवाक मानवाना. सगळें जावन आसा मोसोर, हेरांचो मोसोर. कोणी ग्रेस जाल्ल्या वेळार मोसोर, कोणी सोबीत आसा म्हणून मोसोर, कोणी बरो जाल्लो म्हणल्यार मोसोर. मोगाचें तो देवाक मानवाना. आनी 7वें जावन आसा क्रोध. रागान क्रोधान एकामेका थंय वेव्हार करचो. मोगाचें असल्या 7 महापातकांत हांव न्हू नामान मेकळो जाल्लोच ताजी कोडीची पिडा गूण जाली. मोगाचें आमी देवा लागीं आयिल्ल्या वेळार आमच्या पिडेक देवा लागीं वखद आसा. आमी निर्गमान बुकांत वाचता मोइजेक देवाचो अनुभव जालो. देवाचो अनुभव जाल्ल्या वेळार तो फाराव राया लागीं गेलो आनी फाराव राया लागीं म्हणलो, जो आसा त्या देवान म्हाका तुज्या लागीं धाडलां, ताच्या परजेक तुवें इजिप्तांत हावन भायर धाडी जायी आनी बसायल्या गांवांत ती वेतेली. पूण फाराव कितें म्हणलो, हांव तुज्या देवाक नेणा, हांवें कित्याक इस्रायल परजेक वचोंक सोडिचें, हांव वचोंक सोडिना. मोगाचें तेन्ना देवान इजिप्ताचेर कितलीं खरगां धाडलीं, 10 खरगां धाडलीं आमी नाणा. पयल्या खरगा वेळार सगळ्या नील न्हंयचें उदक म्हळ्यार त्या इजिप्तांत आसली व्हडली न्हंय जावन आसा नील न्हंय, रिवर नायल, सगळें तांबडें जालें. हर एक उदक खंयच्याय मोडकेन दवरलें, मांड्यान दवरलें, बांयचें उदक सगळें तांबडें जालें, रक्ताचें बरें जालें. कोणाक तें पियोंक जालें ना, ताचे वरी जायते जण मरण पावले. जाल्यार फाराव राय आयकलो ना, ताचें काळीज ताणें दारूण केलें. आनी उपरांत दुसरीं खरगां आयलीं, सगळ्यांतल्यानी मूस, ताजे उपरांत देंपे, ताजे उपरांत जळारी, ताजे उपरांत तांच्या आंगार घाय जाले, रुवां जालीं आनी थंयसर जानवरां मेलीं आनी खऱ्यांचो पावस पडलो
आनी सबार खरगां आयलीं आनी एक नवें खर्ग जावन काळो कायलो आनी ते काळो घेता आसतना मोगाच्यान कितले आपुरबायेन आमी बसचे खंयसर इस्रायलाचो देवाची भुरगीं आसा थंयसर उजवाड, खंयसर इजिप्तकार आसा थंयसर काळोख. मोगाच्यान हर एका खरगा वेळा देव देवाच्या भुरग्यांक राखता आनी सांबाळटा. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडे वेळार आमी आयकता हांव थोडे बरे खबरो पळयता आमी बरे खबरो. कितलीं जाणां देवाच्या नांवान बरीं जालीं, जेजू कोलो मारलेलीं बरीं जालीं, दैवीक खाकोती वरवीं बरीं जालीं, पिडा येवन मोर्च्या बरीं आसलीं कोरोना पिडे वरवीं बरीं जालीं, कॅन्सर पिडे वरवीं बरीं जालीं, त्या पिडे वरवीं बरीं जालीं, ह्या पिडे वरवीं बरीं जालीं. मोगाच्यान देवाच्या भुरग्यांक देव राखता आनी सांबाळटा. आनी अकरेचें खर्ग जावन आसा प्रथम जनीत भुरगे मरतात. हर एका घरांत मालगाडो आसलो मरता. थोड्यांच्या घरांत जायते जाण मेले, कित्याक बापूय मालगाडो, ताचो बापूय मालगाडो आनी ताचो पुती मालगाडो, पुताचो पुती मालगाडो, घरांत कितलेशीं मरणां. पण अशें जाता आसतना मोगाच्यान देवाचो दूत संवार करूंक येता आसतना इस्रायलचीं घरां ताणें राखलीं. कित्याक इस्रायलांनी शेडयाचें रगत तांच्या घराच्या धारवटाचेर आनी बागलाचेर तांणी शेणायलेलें जावन आसा. मोगाच्यान देवाच्या भुरग्यांक देव राखता आनी सांबाळटा. मोगाच्यान जेजू आमची पिडा गूण करूंक शकता, आमकां राखोवंक शकता. देखून जेजू लागीं आयिल्ल्यांक आमकां मोगाच्यान जेजू आमकां स्पश्ट करता आमची पिडा कित्याक आयल्या. मार्काच्या वांजेलान 2ऱ्या अवसरान 5व्या वडीर आमी पळयता, आर मारलेले एकल्याक 6 जाण उखोल हाडून जेजूच्या मुखार दवरता. जेजू कितें म्हणटा, तुजी पातकां बगसल्यान उठ, तुजें हातूण घे आनी सर. जेजू जाण आसलो तेच्या पातका वरवीं ताका आरीची पिडा आयल्या. पूण तेंच आमी पळयता जुवांच्या वांजेलान 9व्या अवसरान जल्मांत जावन आसलो कुरडो, ताका जेजू लागीं हाडले वेळार जेजू कितें म्हणटा, ही पिडा ताच्या पातका वरवीं न्ही, ताच्या आवय बापायच्या पुर्वजांच्या पातका वरवीं न्ही, बगार ताचे वरवीं देवाची महिमा प्रगट जावची आसा. पळया, आनी जेजू ताका नवेच दोळे दिता आनी ताका नवी दिश्ट दिता. आनी आमी वाचता जुवांच्या वांजेलान 11व्या अवसरान थंयसर लाजर हुशार ना म्हणल्या वेळार जेजू तक्षण म्हणटा, ही पिडा मरण हाडच्याक न्ही, हाचे वरवीं देवाची महिमा प्रगट जावची आसा. ताचो अर्थ लाजराच्या पातका वरवीं न्हय तो पिडेन पडला, बगार तो बेगीनसो मरण पावतलो, पूण मेल्यारय ताका हांव जिवंत उठयतलो. आनी तशें जाता. जेजू थंयसर वता, मारताक आनी मरिये कितें म्हणटा, 11वा अवसर 40वी बोळ, तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतली, तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतली. आनी उपरांत जेजू येता, लाजर मरून 4 दीस जाल्यात, तेच्या कुडीक घाण पडल्या, तेजे कूड कुसल्या जाल्यारय जेजू उलो मारता, लाजरा भायर ये. कित्याक लाजर मोगाच्यान देवा समोर आसा आनी जेजू देव जावन आसा. जेजू समोरच लाजर आसा, देखून लाजरा भायर ये म्हणटना लाजराचो आत्मो परतून ताच्या कुडी भितर रिगता. ताची कूड कुसली जाल्यार नव्यान जिवाळ जाता आनी नवी कूड घेवन, बऱ्या भलायकेची कूड घेवन, जीव आसली कूड घेवन लाजर भायर येता. मोगाच्यान आमी सोम्या लागीं येता आसतना सोमी म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. सोम्याक सरसंगती साध्य जावन आसा. सर्ग आनी संवसार जावन असलें सगळें सोम्यान ताच्या सक्तेन रचलां. ताची सकत, ताची कृपा ताणें ताच्या रचनेंत गेल्या. आमकां पिडा हाडल्यार पिडेचें वखदय देवान हाडलां. मोगाच्यान आज कोरोना पिडा सगळ्या संवसाराक विस्तारल्यार देवाच्या भुरग्यांक निराश जावचें न्ही, देदेस्पर जावचें न्ही. कित्याक देवाक म्हजे विशयान तुजे विशयान व्हरते येवजणे आसात. जेरेमाया प्रवादीचो बूक 20 आनी 9 अवसर 11वी बोळ सर्वेस्पर देव म्हणटा, जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 11, मोगाच्यान तुमच्या विशयांत, म्हज्या भुरग्यान तुमच्या विशयांत कसले भांगराचे येवजणे आसा म्हण हांव बरें जाणा. तुमच्या हिता खातीर न्हय, तुमच्या पाडावा खातीर. थोडे फावटी बगूंक बरो, तुजें काम गेलें, तुजो वेपार वयवाट बंद पडलो, या तुज्या बँकांतले दुडू लॉस जालो, पूण मोगाच्यान निराश जायनाका, देदेस्पर जायनाका. देव कितें बरें करच्यार आसा. तें कितें बरें आमकां हातांत घडचें ना, पूण देवाक कळीत आसा. देवाचेर पातीन दवरुया, हें कितें करूंक आसा आमी करया. देव आमची पिडा गूण करतलो. वेळार ह्या पिडेक खरगाक एक व्यासीन, एक बरें वखद सोदून काडूंक देव आमकां फोव करतलो. आमचेर आयिल्लें खर्ग तो निवारतलो. हर एक खर्गां देवान निवारल्यान हेय खर्ग बेगीनच तो निवारतलो. आमी मात देवाचीं भुरगीं मोगाच्यान उडास दवरया. देवाच्या हाजरपणांत जेवया, भावार्थान जेवया, विस्वासान जेवया, हेरांकी भरवस दिवया, भावार्थ दिवया, फतेणी दिवया. अशें देवाचीं भुरगीं ह्या संवसारांत उसवाडाचीं जावन आमी जेवया. तर मोगाच्यान एक घडीभर आमी दोळे धांपून मागणें करया. भोव मोगाळा सर्गींच्या बापा, तूं आमचो मोग करताय. देखून आमच्या जिवितांत हर एक आमच्या बऱ्या पडाशें तूं करताय. खंयचेंच ह्या संवसारांत घडचें देवा बापा तुज्या भुरग्यांक तें पाडावचें न्ही. पूण बापा आमच्या जिवितांत खरगां येता आसतना, पिडा शिड्या येतना, अनवरां समस्या येता आसतना बापा आमी भियेता, आमी धंडळटा, आमी दुबाव करता, सावालां आमकां वेडो घालतात, आमी देदेस्पर जाता बापा. देखून बापा तुज्या हाजरपणांत आमी आसा. सांगाता मेळोन आमी मागणी करता बापा दुसऱ्या गांवांनी, दुसऱ्या देशांनी
दुसऱ्या प्रदेशांत पूण बापा तुजी कृपा आमकां सांगात आडयता तुज्या भावार तसो उजवाड आमकां हर एकल्यांक दी बापा आमचे बिडा शिडा गूण कर बापा आमचे कश्ट अनवरां पयस कर बापा आमचे निरासपण देजेसपरपण पयस कर बापा तूं आसाय खरो देव नीज देव तुवें बसयलाय आमकां तुज्या भुरग्यांक खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक रावोंक बिडार ह्या संवसारांतलीं आशिर्वादां बेसांवां सवलती कितेंच उणें पडोंक सोडचो नाय म्हण तशेंच कर बापा हे कार्यक्रम पळयतल्यांचेर आशिर्वाद घाल तांची पिडा गूण कर तांकां बऱ्यांतलें बरें काम फोव कर बऱ्यांतलो बरो फुडार फोव कर तांचे बिझनेस व्यापार वहिवट नव्यान आसा कर तांच्या भुरग्यां बाळांचेर कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशांचेर गांवांत परगांवांत खंयसर आसल्यार तुजें आशिर्वाद धराळ तांचे तें येवं दी जेजू तुज्या नांवी हांव मागतां आमेन सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसो तुमचेय सगळें आसो आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमकां समेस्त तांचेर आशिर्वाद घालूं परतून आमी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तांक देवाचे आशिर्वाद प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू दिव्यवाणी